तुमको तसं काल मेघाल बहिणीनं पीठ वाटून चमकलेली आप्प्याचे. हो 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 अम्मा इथलं खूप गणी गोया चटणी रेडी झाला. सुपर आणि लायकोन धंक्या आणि लायकोन भज्जो सुपर नव्या आईचे आप्प आणि चटणी एक नंबर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट रेडी झाला गाईस. मग व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि परत की गुड मॉर्निंग. घंटे झाले 9:04 मेघल जस्ट क्लास झाला. सकाळ उगी उठायला आला. 8 घंटा क्लास असेल जाल्ले. अम्माक चहा आणि टोस्ट दिला सकाळी. अम्माक सांगले आता तू चहा आणि टोस्ट खा, आता ब्रेकफास्ट करता. तर काल मेघे तुमको तसं काल मेघाल बहिणीनं पीठ वाटून चमकलेली आप्प्याचे ते आता पोळ्या फुगला की ना घरनो आणि चटणी वाटूया. नारलो फ्रीजर असेल ते आता काण उदकान तो तिंबोंद वरता. आता ब्रेकफास्ट रेडी करूया ना. जाल्यार आनीक वेळ जाताला, म्हाकाय वेळ जाता असं म्हाका सारखी जाताच भितरी. काल दाखवून थोडे क्लायमेट हांगा चेंज जाला. दनपार इतलं थंड लागता आशिल्लें. रात्रभर असना फॅन चालू केला. सगळं म्हाका 4 घंटा उठयलो. इतलं कडकड जाता आशिल्लो. फॅन बंद केले. हे थोडे दिवस मात्र या ते पळय 1 वारा मागीर वापस नॉर्मल जाता. म्हाका हे प्लेझंट क्लायमेट लायक जाता. वचा हांव आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता. पीठ पळया कशी जल्ला. हो 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 फुगलं की ना तेवेंग होत ना. म्हाका फुगील दिसना हें. इतलं फुग्ग न्ही आहे अम्मा. इतलं फुग्ग न्ही गोया. आता चटणी रेडी करता. थंडी नव्हे ताजी खातीर फुगन दिसता ते. कोण वाईट ढांकून बिकून दवर का असेल आपलं मात्र तांतून मीठ घालता आणि नारळूची की तिंबयता आणि चटणी फटाफट रेडी करता. आईचे ब्रेकफास्ट अप्पो अँड चटणी. गायस हांगा आतां चटणी कधी रेडी करतास. हांगा पुरो घाला. आमगे प्रिय मित्र धन्या चिंचम नारलो आल्ले मिरसांग मीठ घालता. नाजाल्यार मागीर घालता पळयता फटाफट करता. अम्मांगा एक्सरसाइज करतास. कसं की चाल सांग तो इतला आवाज येता सत. लाऊड स्पीकर लायला कसं गोत ना कसं नस पल्ले सेलिब्रेशन रिपब्लिक डे नव्हे कसं तयारी चालू असतात. चटणी रेडी झाला. सुपर कसं आयदनां काढता. थोडे पातळ करता. उदक घालून मीठ घालता पळयता टेस्ट करून काही दवरला. आता लायक करून अप्प काढूया. एक नंबर राईस. चलो आता फटाफट काढता होतं. चटणी सुपर. गल्ला आणि लायक करून धंक्या आणि लायक करून भज्जो सुपर नव्या आईचे अप्प आणि चटणी एक नंबर ब्रेकफास्ट. चटणी आता चिकी उद्दा घालता तू आणि पातळ करता. चलो फटाफट करता. तर चलो कान पळय आता. होय 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 ह्या फुगला. हांव लेखले फुग्ग न्ही करून हे लायक करून फुगला. हें वय वय डॉट्स आयल म्हळ्यार लायक करून फुगला. एक एक करून काडताच आता. लायक करून आपण भजला. सुपर क्या बात है. वा एक नंबर गाईस. हें चिक्की बाजू का दिसता न्ही. थोडं बाजू या न्ही. हा 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 हा. आपण रेडी आता काढता प्लेटान तू. अप्पू रेडी. चटणी घालता आणि अम्मा दिसता. तर आमगेल ब्रेकफास्ट रेडी झाला गाईस. चलो मग खा आरामसेर. हांव बाकीच काढता. ते तांणी पिणून जाला एक नंबर अप्पू जाला सकाळी. अशींच आता टी व्ही पळयता आशिल्लो. आता टी व्ही पळोवन आता मग थोडे फार एडिटींग करचें आसा. तर एडिटींग करच्या बसता आणि हांगा आतां लंचाक प्रिपेरेशन करता आसा. तर लंचात कांय ना आमी आजी वापस वेज पुलाव करता आसा. ती म्हळ्यार आम्ही सांगता पुलाव कर गे. ताजे खातीर ती सांगता आसा की रांदेकाय पुरो ती शिंदून दिता गे. तिका हांव दिता आनी रांदेकाय लायक कोण शिंदितली. अम्मा घे म्हाका शिंदून दी. ती आतां शिंदितली. ताजे मागीर हांव प्रिपेरेशन स्टार्ट करता. आतां अम्मान चॉपिंग आनी पुरो केला पळया. हे पुरो वेजिटेबल्स आतां हांव घालता कुकरान तो आनी तांदूळ आनी धुवन पुलाव करया. वेज पुलाव. अंकसन की आज असना मग पूजनी पुरा दिसता. लाऊड स्पीकर लायला म्हळ्यार फाल्यां 26 जानेवारी नव्हे. कोण कोण अंगस नव्हे म्हळ्यार पूजनी पुरा आसता. सत्यनारायण पूजनी पुरा. तर हांगा आतां फटाफट रेडी करूया. तर गायस हांगा पळया खडा मसाला पुरा घाल्ला. हांगा तूपय घाला. चिकी तेल घाला आणि आतां कांदो घालता. मिरसांग घालता न्हू फस्ट. मिरसांग घालता आणि ताजे मागीर पुरो हांव कांदो बिंदो पुरो घालून सोडता फटाफट. मसाला रेडी जाता आसा आनी तो आतां पुरो पिट्टी आनी पुरो घालता. हळद मीठ मसाला पुरा चटपटा एक नंबर रेसिपी करूया आजी. वेजिटेबल्स आनी पुरो घालना आतां हांव. सुपर सॉलिड.
कॅरेट बीन्स वटाणो पुरा घाल्ला लायक करून मिक्स केला आता तांदूळ घालचे उदक घालचे आणि आमच्या प्रिय मित्र धन्या घालचे मीठ पळोवचे आणि एक नंबर पुलाव रेडी करचे तो हांगा तांदूळ घाला तो उदकय घाला अंदू चिकी मीठ म्हण असं तर आता मीठ घालया ताचे मागीर धंकाट घालया तर लास्ट हांतू आमगे फेवरेट प्रिय मित्र धनिया एक नंबर गायस चलो हांतू घालता ए हे हा 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 वा प्रिय मित्र धन्या घाल्ले आणि एक विंगडक फ्लेवर ताचे पळय ना ओके गायस आता खाण पळोवया वो 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 चलो आता धंकण काडया एक ओ हो 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 वाव फुल रेडी वेज पुलाव क्या बात है हा 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 सुपर्ब गाइस सुपर्ब जाला बड्या टेस्ट कोण पळोवया कशी जाला तावल तर टेस्टी लागता आशिल्ला आतां गोतना म्हाका चलो आमी आतां जेवता ती आनी एन्जॉय करता ती वेज पुलाव आणि संडे एक नंबर एन्जॉय करचे तो हुनो हुनो वेज पुलाव रेडी अम्मा दितात अम्मा हुनो हुनो वेज पुलाव काय कोण व्हेजिटेबल पुलाव खात हांवें आतां जेवता तर जस्ट आतां शेव करून आयला कितले दीस लागून म्हाका मजा येनाशिल्लो पुरो काळो काळो दिसता आशिल्लो आतां जस्ट शेव केला आणि चिक्के बेटर फील करता असं जस्ट एट आज चिक्के वग्गी एडिटींग जालें म्हळ्यार घर कडेन आशिल्लो म्हळ्यार टायम आशिल्लो पळय आनी आमगे घरा म्हापशीच न्हू आमगे नेक्स्ट बिल्डिंगान तो हांगा लागलो हांगा सत्यनारायण पूज चालू आसा जी तर तांगे सत्यनारायण पूज चालू आसा तर आमगेले कॉलनींतूय आसता सत्यनारायण पुजा बट टायम आसता का डेट येदोळ ते सांगा न्ही म्हळ्यार आतां सांगतले त्यांनी तेन्ना आमी एन्जॉय करचे तर आतां हांव पळय आतां च्या करता निमीत अम्मा कसन खावचें नाजा आप्या पीठ आसा तांचे कडेन हांगा च्या रेडी आनी आप्पो काडटा अम्मा आप्पो दिता तसं हांव थोडे आसतना भायर चमकल जालो आनी जस्ट आतां घर कडेन येयलो अम्माक डब्बोनी पुरो दवरून चमकल जालो भायर आजीची मेगल वग्गी पुरो ब्लॉग एडिट करून जालें हांव लेखलें की आज आसतना लायक करून रेस्ट करूं वग्गी म्हळ्यार काम खतम जालें आनी न्हिदो वग्गी म्हळ्यार इतले दिवस म्हाका प्रॉपर न्हिदय मेळना तर हांव न्हिदता आसता तर ताजे खातीर हांगा पळय आमगे बगलेचे हांगा क्रिडीत आसा तिथे तो न्ही गेम खेळटा आसा बगलेन म्हळ्यार तांगेर आतां ही पूज जैन पूज जाल्ल्यात आनी अशेंचे गेम्स आनी सोसायटीन तो पुरो गेम्स आनी खेळटा आसत तांगेला टायमपास करता आसले आनी फाल्यां 26 जानेवारी न्हू ताजे खातीर पुरो जाणा हॉलिडे आनी म्हाका हॉलिडे ना हॉलिडे आसल्यार म्हाका काम आसता म्हाका हॉलिडे ना फाल्यां तर सकाळ ना बट सकाळ ना ऑनलायन क्लासीस मागीर दनपार मागीर म्हाका वचका घेवच्या खातीर चलो आता हांव न्हिदता मागीर न्हीद कंप्लीट करता आनी आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जाणांक आमकां व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज टेक केअर